काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार फोन घेना म्हणटा हे चुकीचे। कांय मिडियान आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास केलो म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकराचे स्पष्टीकरण। अमित पाटकार खंय 2-3 दीस जाले नॉट रिचेबल। फोन घेना आणि नॉट रिचेबल हातून फरक आसा म्हणून पालेकार उलयलो। काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचो फोन फाटले 2-3 दीस नॉट रिचेबल मेळटालो। हांवें अशें खंयच म्हणूंक ना की अमित पाटकार फोन घेयना। आपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकराचे स्पष्टीकरण। कांय मिडियान खंय चुकीचो अर्थ घेतलो। अर्थाचो अनर्थ करपाक जायना। म्हाका दिसता हांवें एक पर्टिक्युलर चॅनलाक स्टेटमेंट दिल्लो की पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस इज नॉट रिचेबल, वी आर अनेबल टू रीच हिम म्हणून। बाकीच्यांनी तो पिकअप करता आसतना वेगळे तरेन आन्सर दिला की आय हॅव ट्रायड कॉलिंग हिम एंड इज नॉट पिक्ड अप माय कॉल। आय हॅव व्हेरी कॅटेगोरिकली सेड दॅट वी आर अनेबल टू रीच हिम। बट त्या बरोबरच हांवें होय स्टेटमेंट केला की वी आर इन टच विथ सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस। गोवा डेस्क इनचार्ज बाब माणिकराव ठाकरे हांचे कडेन आमी टचान आसा। सो वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर कॅम्पेन फॉर इंडिया अलायन्स आनी आमी सगळे एकत्र आसा। सो म्हाका दिसता विरोधकांक खंय तरी जर चलबिचल जाले आसत की हे हांचे भितर प्रॉब्लेम दॅर इज नथींग दॅट यू नीड टू बॉदर अबाउट। तुमी तुमचें घर सांबाळा, आमी सक्षम आसा। आमी आमचें ऑलरेडी कॅम्पेनिंग सुरू केल्या। As soon as the candidate is announced, we will be on ground with the candidate. As far as we are concerned, we are already on the ground. भाजपा म्हणयाऱ्यांच्या टिकेक जाप दिवन वेळ वगडावचो ना अशें म्हणीत ॲडव्होकेट अमित पालेकरान कथीत सोरो घोटाळ्या वयल्यान भाजपाचेर टिका केली। अगेन्स्ट दे पेड जे तांचे स्पोक्सपर्सन आसा तांचे बद्दल उलोवपाक म्हाका दिसता आनी वेळ टायम आनी वेस्ट करपाचो ना। तांकां दिसता की तांणी कळ काडली म्हणून ते आमकां ते लागतले म्हणून कांयच फरक पडना। आमी जे विरोधक म्हणून आसा, जे भारतीय जनता पार्टीच्या करप्ट सरकाराक हरोवपाक करप्ट कॅन्डिडेट जे आसा, लाचार जांचे कॅन्डिडेट आसा तांकां जे हरोवपाक जे आमी प्रयत्न करते ते आमचो पुरेपूर चालू आसा। आनी आमकां खबर आसा की नॉर्थ आनी सावथ गोवा इनफॅक्ट इनिशियली बीजेपीक दिसताले की नॉर्थ गोवा वूड बी इजी फॉर देम। नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।